वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यां खातीर दिवचले बांदिल्ली आनी कोसळपाचे वाटेर आशिल्ली वीज खात्याची निवासी इमारत निमाणे एकदाची मातये भरवण केल्ली आसा। JCB यंत्र घालून ही इमारत मोडिल्ली आसा। फाटल्या 25 वर्सां परस चड तेंप ही इमारत बंद आशिल्ली। हे इमारतीची देखभाल करपा कडेन कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस ही इमारत कमकुवत जायत आशिल्ली। ही इमारत केन्नाय मोडटली अशी शक्यताय निर्माण जाल्ली। ही जी निवासी इमारत सध्या मोडल्या ते सुवातीचेर सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून वीज कार्यालया खातीर नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा। 6 म्हयन्यां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हे दिवचले आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी ही इमारत पळोवन ही इमारत मोडटले आनी ते सुवातीचेर वीज खात्या खातीर नवीन इमारत बांदतले अशी घोशणा केल्ली। आता ही जी पोरणी निवासी इमारत आशिल्ली ती मोडून जमीन सपाट केल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर नवे इमारती खातीर बुन्याद घालतले अशें कळटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।